शेक्सां आयली आनी कितले शेक्सां ऑलरेडी आयिल्ले आसा? टोटल शेकां 358 शेकां आहली. त्यांतली 80% शेकां उबी जाली. वी आर रेडी टू ऑपरेट. आमी आतां रेडी जाले ऑपरेशनाक. सो होपफुली बिफोर 15th ऑफ this month 100% शेकां विल बी इन ऑपरेशन. Okay, first charter flight second of October. It brought in Russian tourists. Are you seeing number of charter flights increasing compared to last year? म्हाका दिसता लास्ट इयरच्याहून चड चार्टर एपिसाक येतले, कित्याक एक शेकां चे लायसन्स ऑगस्टान दिवन टुरिझम मिनिस्टरान सारकें बरें केलें. कित्याक एक पॉझिटीव मेसेज गेली आख्या वर्ल्डाक. जे आमकां ट्युरिस्ट फोन करताले तेमकां कळलें शेकां बेगीन ना म्हूण. एपिसाक फोन पासून चड करूंक ना, बट मेसेज गेली शेकां बेगीन घातली म्हणून. आतां टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा एवरी टायम ट्युरिस्ट शेकांक रावताले, पण एपिसाक शेकां ट्युरिस्टांक रावता. एक म्हणजे एवरी इयर शेकवाल्यांक जर विचारले ते म्हणटा की आमचे बिझनेस बरो चलना, बिझनेस पेड्यार आसा. सो दीस इयर यू हॅव नो नथिंग टू कंप्लेन? आय डोंट थिंक आमकां म्हाका दिसता कितेंय कंप्लेन करपाक जाय. सगळ्यान टायमार दिलें आनी इवन आमकां दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी जे नेसेसरी डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटांनी आमकां एप्लिकेशन घालून आमी आतां ऑलमोस्ट सगळीं लायसन्सां घेतलीं. सो यू आर वेटिंग फॉर टुरिस्ट? वी आर वेटिंग फॉर टुरिस्ट नाव. बट आतां कितें जालां, फर्स्ट चार्टर येयला रशियन चार्टर येयले, ते 2 चार्टर येयले. सो तेय आमकां कितें जालां जायते फायद्याचे. ओके, आता सीझन कसो जातलो सो दिसता तुका? सीझन एपिसाक आमी इन्फॉर्मेशन काडला ते भशेन कोणा कडेन हॉटेल आहा, कोणा कडेन रूम आहा, ते म्हणटा फूल, सीझन फूल. आतां कितेंय एक तातूंत कितें एश कोन्न एक सपोज आतां वॉर जाता, सो ते दॅट टायम मागीर आमकां मातशें प्रॉब्लेम जाता. सो कांय जायना जाल्यार प्रमाण आमी मागता. बरें.